गोयची शिक्षणीक वेवस्था अनुदानीत स्कुलांत मुळाव्या शिक्षणाक दितात ते ग्रांट्स आणि अर्थीक आदाराचो अभ्यास तशेंच शिक्षण वेवस्था सुदारपाच्या हेतान सरकारान 15 जुलय 2016 सल्लागार समिती नेमिल्ली. भास्कर नायकाचे अध्यक्षते खाला 17 वांगड्यांचे समितीन पालक जाळवणदारांच्यो 12 तालुक्यांनी कितल्योशोच बसका घेतल्यो. बसकांतल्या सुचोवण्या प्रमाण समिती सरकाराक रिपोर्ट दिता. लोकांकय स्कुलांचे सरकारी अनुदानाचे व्हडलेशे पडिल्लेच ना. शिक्षणाचो दर्जो बरो आसलो काय जालो, समितीचीच सुत्रां सांगतात. समितीन आतां मेरेन मुदती भितर काम करूंक ना, रिपोर्टूय दिवंक ना. सरकारा कडच्यान तांकां 4 फावट मुजतवाड मेळ्ळ्या. 29 नोव्हेंबर 2016, 31 मार्च 2017, 25 जुलय 2017 आनी ऑक्टोबर 2017 अश्यो डेडलायनी सोंपल्यो. आतां अध्यक्ष सांगता डिसेंबर सोंपता मेरेन खंय रिपोर्ट दितले. की रिपोर्ट आतां फुडले 20-25 दिसां भितर जातलो हाजे बद्दल खात्री दितात. आनीक रिपोर्ट जावंक शकलो ना, देर वर सर्टन पर्सनल रिजन्स एट माय लेवल आनी ताणे करून हांव तो सबमीट करूंक शकलो ना. अदरवायज कमिटी मेंबर्स सगळे मेळ्ळ्यात. वी हॅव डिसायडेड ऑन द रिपोर्ट मिन्स डिस्कशन सगळें ब्रॉड सगळे हाचेर जाल्लें आसा. कितले दिसांनी जावंक शकता सर? एक फुडल्या बाय द एंड ऑफ डिसेंबर वी शूड बी एबल टू सबमीट. लोकसभा आनी पोटवेंचणुको तेंकता तसो शिक्षण माध्यमाचो इश्यू परत तकली वयर काडटा. सरकाराची माध्यम सल्लागार समिती थंड पडल्या म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान समिती आतां रिपोर्ट दिवंक डिसेंबराची डेडलायन सांगता. मात सूर पळयल्यार इंग्लीश माध्यमाच्या स्कुलांक सरकारी अनुदान दिवचें काय ना हो वादाचो मुद्दो ही समिती तडीक लावंक शकतली हाची शाश्वती ना. तो निर्णय निमाणें राजकीच थारपाची लक्षणां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.